आज मनोहरभाई पर्रीकर यांची तिसरी पुण्यतिथी. त्या निमित्तान आज मिरामार हांगासर त्यांच्या समाधीचेर सरकारी कार्यक्रम जालो आणि आता आमी आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यालयात आमचे हांगल्ले स्थानिक आमदार बाबूश पानसरात, हांगल्ले मेयर आणि हांगल्ले आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते हांच्यांनी मनोहरभाईच्या फोटोक फुलां घालून सगळ्यांनी आदरांजली दिल्ली आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मनोहरभाईक वचून तशी 3 वर्सां जाली, पण सगळ्यांक दिसता की ते अजुनूय आमच्या भितरच आसा. तशा पद्दतीचो गोंया भितर डेव्हलपमेंट विकास जो आसा तो तेंच्यांनी केल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टीक एक संबंद गोंयभर एक मोठी पार्टी करप, सगळ्या गांवां भितर वचून तेंच्यांनी ह्या गोंया भितर भारतीय जनता पार्टीचें स्थान बळकट करून दवरलें. आमचे सारके बरेचशे अशे कार्यकर्ते तेंच्यांनी घडयले. आनी आज जे पळयतात की राजकारण करता आसतना भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्यांनी जेवळ पयले मुख्यमंत्री जाले तेवळ तेंच्यांनी गोंया भितर सगळ्या गोंया भितर बारीक बारीक गांवां भितर शाळा उब्यो केल्यो आनी हे शाळा उबे करतकच तेंच्यांनी एज्युकेशन जें आसा हें सगळ्या गांवां भितर पावचें अशें केलें. मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी डेव्हलपमेंट कसो आसता आनी कशा पद्दतीन विकास करपाक शकता हें गोंयकारांक सगळ्यांक दाखोवन दिलें. आनी ज्यो शाळा भाऊसाहेब बांदोडकरान तेवळ बांदिल्ल्यो त्यो चकचकीत शाळा म्हणजे सरकारी शाळा सुंदर कश्यो आसच्यो हे जर कोणें केलें आसत जाल्यार ते मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी केल्यो. गोंयभर विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा हो मोठ्या प्रमाणान करपाचें काम तेंच्यांनी केलें. मागीर ब्रिजीस आसतल्यो. आमी याद करतात की बऱ्याचदा तिसरे ब्रीज जेन्ना अटल सेतू जो आसा ताका बऱ्याच जाणांनी क्रिटिसायज केलो त्या वेळाचेर कित्याक जाय काय म्हण तिसरो ब्रीज, पण आज आमी पळयतात की ह्या दिसा प्रत्येकाक ती केल्लें तें बरोवन येलें. त्यामुळे विजनरी नेता जाका फुडलें विजन आसतालें, फुडलीं 50 वर्सां गोंय अशा पद्दतीन आसचें हें ज्या लिडराक विजन आशिल्लें असो एक थोर नेतो जेणे राज्य स्तराचेर काम केलें पण राष्ट्रीय स्तराचेर सुद्दां आपलें नांव दवरलें, देशभरा भितर आपलो एक रिस्पेक्ट दवरलो अशा थोर नेत्याची मनोहरभाई पर्रीकर हांची आज पुण्यतिथी आसा. हांव तांकां आदरांजली दिता आनी दिता आसतना एक मनाक समाधान जाता कारण तेंच्यांनी जी मुहूर्तमेट ह्या गोंया भितर पार्टीची रोयिल्ली आज तांकांय खूब बरें दिसलें की तेंच्या फाटल्यान सुद्दां तेंच्यांनी घालून दिल्ले उद्देश जो घालून दिल्ले आमकां शिकयले गोश्टी जे आसात तेंच्या आधाराचेर गोंया भितर गोंयच्या लोकांनी विश्वास दवरलो आनी तिसऱ्या वेळाचेर गोंया भितर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक भारतीय जनता पार्टीक यश दिलें. आनी ताका लागून हांव एक समाधान दिसता कारण तेंच्या बरोबर आमी काम करता आसतना बरेचश्यो गोश्टी तांचे कडेन आमी शिकिल्ले आसात. ताजो डेफिनेटली फायदो आमकां सगळ्यांक जाल्लो आसा. हालीं इलेक्शन जालें आनी उत्पल पर्रीकर इलेक्शन उपरांत पहिल्यांदा तुमच्या वांगडा अशें दिसलें, तर कशें कितें हें जालें? कशें आसता की आमी पर्सनल रिलेशन आनी पॉलिटिकल हें वेगळें आसता. फायनली कशें आसा की उत्पल पर्रीकर हो मनोहरभाईचो चलो आसा कारण आमचें वैयक्तीक हें कांयच ना न्ही. आनी त्यामुळे राजकारण जालें, राजकारण सोंपलें आनी त्यामुळे राजकारण आनी पर्सनल रिलेशन हातूंत फरक आसा. त्यांनी जरी भारतीय जनता पार्टी त्यांनी रिजिग्नेशन जरी दिलें आसत जाल्यार पर्सनल रिलेशनीक खंय वचना आनी त्यामुळे तातूंत कांय व्हडलेशें हें आसा अशें म्हाका दिसता. तुमकां दिसता तो पार्टीक काम करूंक जायना? प्रत्येकाची हें आसा, वीश आसूं जाय न्ही. ती पार्टी ही सगळ्यांची पार्टी आसा त्यामुळे सगळ्या जाणांक कांय प्रॉब्लम आसा काम करपाक.